आयज तुम्ही म्हणटले की आयज तुम्ही कितें इरेग्युलरिटीज बी भायर काडटले आयज टेबल करतले इरेग्युलरिटीज अँड इलिगॅलिटीज जे राज्यान झाल्या त्या राज्याचे इलिगॅलिटीज कांयच ठरू शकना ते चालूच असतले. आयज हांव मंत्री आहा, म्हाजे कडेन खातें आहा, त्या खात्याची जबाबदारी पक्ष श्रेश्ठीन दिल्ली आसा, मुख्यमंत्रीचो विश्वास आहा. आनी कितें आहा इलिगॅलिटीज म्हणजे राजकारणान उटल पुटल जाले म्हणून इलिगॅलिटीज ठरू शकना ते टेबल वाजोवचे ते प्रेझेंट जाता. सो ते खंय तरी डिस्टर्ब जाले अशें दिसता तुमकां तुमी ज्या तरेन अटॅक केला जे इरेग्युलर तुम्ही भायर काढल्या पळय ते खंय तरी चल बिचल जाले अशें दिसता. तशें नसता ते. राजकारण इज अ डायनॅमिक प्रोसेस अँड गोवा इज अ एक्झाम्पल ऑफ अ डायनॅमिक्स ऑफ अनसर्टन पॉलिटिक्स. बट वी हॅव अ स्टेबल गव्हर्नमेंट इन द भारतीय जनता पार्टी. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री ट्रान्सपरन्सी आणि करप्शन विरुद्ध त्यांची लढाई आहे. त्या लढाईन हांव एक ल्हानसो एक कार्य करतो. सो तुमची लढाई चालू उरतली ही लढाई न्हू, एक काम करपाची तुमचें पद्दत. काम चालूच उरतलें अशें काम चालूच उरोंक जाय. पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडे कडेन बी उलयला, पार्टीचे श्रेष्ठी कडेन उलयला, त्यांनी काही सांगलेले आसा की आयज टेबल जावपाचें आहा, टेबल कर म्हणून. प्रेशर बिशर काय लागचो ना तुमकां? माझे पक्ष श्रेष्ठीन सांगला टेबल कर म्हणून आनी कसले पावर.